नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारुया हेडलायन्साचेर. राज्यात 10 नव्यो तळयो वेटलँड म्हणून केल्यात अधिसूचित. वेटलँड वाठारांत बांदकामां, उद्योग आनी कोयर उडोवपाक आसा मनाय. धावी आनी बारावेच्या पेपर फेर तपासणे खातीर दरेक प्रश्नाक आतां 100 रुपया. गोवा बोर्डाचो निर्णय. पयलीं पेपर परतून तपासपाक घेताले 700 रुपया. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत पडून आशिल्ल्या खण डंपाच्या पावणेची प्रक्रिया सुरू. 125 बिडरांनी खण डंपा खातीर दाखल केल्यात तांत्रीक बिड्स. राज्या भायल्यान आवक बंद जाल्ल्यान दिवचलेत बॉयलर चिकनाची शॉर्टेज. चडच्या चिकन सेंटरांत बॉयलर चिकन नाशिल्ले उपलब्ध. टूल किट बदनामी प्रकरण व्हडलेशें सिरियस ना, सांगता सदानंद शेट तानावडे. आपणे प्रदेशाध्यक्ष पदाक पुराय न्याय दिला. फुडले केंद्रीय फुडाऱ्यांचेर तानावडेचे म्हणणे. पक्षाच्या संघटनात्मक कार्यात तरणाट्यांचो आस्पावन गरजेचो. अशें आसले तरी ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची आसा पक्षाक गरज, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पर्यावरण आनी हवामान बदल विभागान गोंयांतल्यो 10 तळयो वेटलँड म्हणून अधिसूचीत केल्यात. वेटलँड सुवातेंत बांदकामां, साहित्याचो व्हडलो सांठो तशेंच कोयर उडोवपाक मनाय आसा. ह्यो तळयो पर्यावरण तशेंच जैवविविधतायेचे दृश्टीन खूब म्हत्वाच्यो आसात. देखून ह्या तळयांचें संवर्धन करप गरजेचें आसा. गोंयांत आमकां जायत्यो तळयो पळोवपाक मेळटात. कांय तळयांक पर्यावरणीय म्हत्व लेगीत आसा. देखून आतां राज्य सरकाराच्या पर्यावरण आनी हवामान बदल विभागान सुमार 10 तळयांक वेटलँड म्हणून अधिसूचीत केला. हातूंत केरी फोंड्याचे बेताळ तळे, पंचमी तळे, तळावलीचे तळे, बार्देशांतले पर्रा तळे, दिवचल कारापूरचे कोळम तळे, कोर्डाळ तळे, साश्टीचे माखाजन तळे, सापू तळे आनी साकवाळ मुरगांवचे बांदोळे तळे अशा 10 तळयांचो हातूंत आस्पाव आसा. वेटलँड म्हूण अधिसूचीत केल्ले सुवातेंत बांदकामां, उद्देग आनी कोयर उडोवपाक सक्त मनाय आसा. ह्यो तळयो पर्यावरणाच्या दृश्टीन म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यान तांचें संवर्धन करप सामकें गरजेचें आसा. पर्यावरण डिपार्टमेंटान गोंयची 10 तळी जी वेटलँड म्हणून नोटिफाय केल्यात ती तळी आसात केरी फोंडेचे बेताळ तळे, करमळेचे तळे, खांडेपार पंचमी तळे, तळावलेचे तळे, बार्देसांतले पर्रा तळे, दिवचल कारापूरचे कोमळ तळे, कोडाळ तळे, साश्टीचे महाखजान तळे, सापू तळे, साकवाळ मुरगांवचे बांदोळे तळे. ही जी 10 तळे आसात ती वेटलँड म्हणून घोशीत केल्ली आसात. आनी ह्या तळ्यांची जी एरिया आसा तितून कचरो घालप किंवा जे बांदकाम कसलें, मागीर थंय कसलो उद्योग करप किंवा बांदकामाचे जे सगळे साहित्य आसता ती थंय हाडून डंप करप हे थंय अलाउड ना. त्याच बरोबर समज थंय गरी घालून समज तुमी नुस्तें मारूंक सोदतात जाल्यार थंय नुस्तें मारूंक शकतात. पूण दुसरे तरेन तुमी समज थंय नुस्तें मारूंक सोदतात जाल्यार थंय नुस्तें मारूंक मेळचें ना. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरेश गांवकर. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत पडून आशिल्ल्या खण डंपाच्या पावणेची प्रक्रिया सुरू जाल्या. 180 मदल्या 125 बिडरांनी ह्या खण डंपा खातीर तांत्रीक बिड्स दाखल केल्यात. कागदांची छाननी केल्या उपरांत पात्र बिडर्सांची यादी 20 जानेवारी मेरेन जाहीर करतले अशें खण संचालक नारायण गाडान सांगलें. बोली लावपाची प्रक्रिया 22 ते 25 जानेवारी मेरेन चलतली. राज्या भायल्यान आवक बंद जाल्ल्यान सध्या बॉयलर चिकनाची शॉर्टेज निर्माण जाल्या. दिवचलच्या मार्केटात तर चडशा चिकन सेंटरांत आयतारा बॉयलर चिकन उपलब्धच नाशिल्ले. काल शेनवार सावन दिवचलच्या बाजारात बॉयलर कोंबड्याची आवक जावंक ना. बॉयलर कोंबड्याची येरादारी करपी वाहतूकदारांची चॅक पोस्टांचेर सतवणूक सुरू जाल्या. चॅक पोस्टांचेर चड पयशांची मागणी जाता. देखून वाहतूकदार संपार गेल्यात अशी म्हायती मेळ्ळा. आयतारा तर दिवचले बॉयलर कोंबड्याचे सप्लाय जावंक ना.
देखून चडशा चिकन सेंटरांचेर बॉयलर चिकनाची शॉर्टेज दिसून येताली. चिकनाचे दर लेगीत वाडल्यात. चिकन नाशिल्ल्यान चडशा ग्राहकांक रित्या हातात परतचे पडले. कोंबड्याची त्यांना 150 कोंबड्याच दिल्यो डिस्ट्रीब्युटरान आमच्या आणि गाडयो बंद म्हणून सांगले आमकां. पण आता आयज बी येवंक ना. आयज बी येवंक ना. आयज म्हणजे राती येवपाचे ते येवंक ना. आता सामकी शॉर्टेज आहा. आता शॉर्टेजच आहा न्हू, कोंबड्योच ना न्हू आता. पण आता दर वाट बी कितें जाल्या. दर आसा 200 रुपये किलो आली दर आणि नेट 300 रुपया. म्हणजे आनी कितले दीस जातले कितें आयडिया. ते 3 ते 4 दीस जाले म्हणटात, नाल्यार आज फाल्यां जावं शकता अशें म्हणटात. हे दोन्ही कडे झाला महाराष्ट्र आणि कर्नाटक. कर्नाटक स्ट्रायक केल्लो आसा. एग्रीकल्चरचे कितें क्वालिटी कितें लायता दिसता ते म्हणटा तो नाका म्हणटा. ते म्हणटा आमकां कितें उरतलें ना म्हणटा. आता कितले दीस जाले बंद आहा येवप. हे कालच्यान बंद. आज संडे आमचो बरोबर. तांणी संडे दिसाच हें केलां. सगळो जे कितें येता पळय क्वॉलिटी कंपनी कडल्यान ते सगळे भायल्यानूच येता. हांगा आमच्या गोंयान काय जायना. म्हाका एक सांग आता रेट बी कितें वाडल्या. रेट वाडयले. सध्या चिकन कशें आहा किलो. सध्या चिकन 170 180 पर किलो आहा. म्हणजे नेट. ना हे लाय. आणि पहिले कितके आसले. पयलीं आसले 150 160. हेजो कितें इफेक्ट जाला मार्केटाचेर. मार्केटाचेर इफेक्ट म्हटल्यार आतां नुस्तें म्हारग जाल्लें आहा न्हू. त्या कारणान हे म्हणटात चिकनूच बरें लोक म्हणून चिकन व्हरता. म्हणजे आता सध्या शॉर्टेज असल्या कारणान मातसो प्रॉब्लेम जाला. प्रॉब्लेम तुमकां कितके येता सादारण हांगासर सप्लाय कितके जाता. सप्लाय आतां कितें डेली जायत तशी न्ही. जशें जे गिरायक आसा तशें 100 200. तुमी सध्या हाडिना तितके. हां तितके येना. कितें आतां आमकां जाय आशिल्लें संडे न्हू. संडे चड घेता न्ही. बाकीच्या दिसा तितले वचना न्ही. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय बेळगांव महामार्गावयलो खानापूर ते अनमोडाच्या रस्त्याचें काम कासव गतीन चालू आसा. थंय जावपी पुला खातीर हो रस्तो 3 म्हयने बंद दवरपाचे आसात. ताका लागून लोकांनी हो रस्तो बंद दवरपाक मनाय केला. तशेंच नव्यान जावपी पुलाक लेगीत विरोध केला. गोवा बेळगांव महामार्गावयलो खानापूर ते अनमोड मेरेनचो रस्तो फाटलीं 8 वर्सां सावन कासव गतीन चालू आसा. तशेंच फाटले 4 फावटी हो रस्तो कारवार जिल्लो अधिकाऱ्याच्या आदेशा वयल्यान वेगवेगळ्या कामां खातीर बंद दवरिल्लो. सेगीत हो रस्तो बंद दवरतात. ताका लागून प्रवाशी तशेंच रस्त्याचेर निबून आपले पोट भरपी वेवसायिकांकूय हाचे त्रास सोंसचे पडटात. खानापूर ते अनमोड रस्त्या लागसरचो पूल बांदपा खातीर कॉन्ट्रॅक्टरान राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्या कडेन आतां परतून एक फावट हो रस्तो 3 म्हयन्या खातीर बंद दवरपाची मागणी केल्या. मात ह्या पुलाचो फुडारात फावो तसो उपयोग जावचो ना म्हणून प्रवाशांनी गोंय बेळगांव महामार्ग बंद दवरपाक आनी थंय जावपी पुलाक विरोध केला. हा जो गोवा बेळगाव महामार्ग आहे गेली म्हणजे 8 वर्षापासून काम चालू आहे. काम म्हणजे कसं एकदम स्लो मोशन म्हणजे कासव गतीने म्हणतात त्या प्रकारे काम चालू आहे. एखादं काम चालू आहे तर एकच कामगार किंवा 2 कामगार तिकडे काय ते काम करताना दिसून येतं. तर गेली 2017 पासून ह्याचं काम चालू आहे आणि प्रथम 2017 मध्ये हा रोड बंद करण्यात आला. बऱ्याच कालावधी सुमारे 1 ते 1.5 वर्षाच्या कालावधीसाठी हा रस्ता बंद करण्यात आला होता. त्याच्यानंतर 2021 साली बंद केला. त्याच्यानंतर 2023 साली बंद केला. नंतर परत 2024 साली बंद केला. 3-4दा हा रस्ता बंद करण्यात आला आहे. काम करणार त्या दृष्टिकोनाचं बंद करणार. पण त्यावेळी बंद केल्यामुळे अनेक नागरिकांना याचा त्रास पण सहन करायला लावला. बसला जाणाऱ्यांना बस नाही झाली. प्रत्येक वेळेला शाळकरी मुलांना त्रास झाला. व्यावसायिकांना त्रास झाला. आता पुन्हा इकडे ह्या साईडला ब्रिज दिसते. हे ब्रिज बांधण्यासाठी म्हणून पुन्हा बंदचा प्रस्ताव कॉन्ट्रॅक्टरनी यांनी अधिकाऱ्यांकडे दिलाय की आम्हाला पुन्हा 3 महिन्यासाठी हा रस्ता बंद पाहिजे म्हणून. परंतु कारवार डीसीनी पण याचं हे जाणून घेऊन लास्ट टाइम सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी पण या पुन्हा बंदचा प्रस्ताव त्यांनी त्यांचा फेटाळून लावायची अशी मागणी इकडे सर्व नागरिकांनी केलेली आहे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टूल किट बदनामी प्रकरण खंय व्हडलेशें सिरियस ना अशें सदानंद शेट तानावडे म्हणटा. म्हज्या कार्यकाळांत हांवें प्रदेशाध्यक्षपदाक पुराय न्याय दिला म्हणून तानावडेचे उद्गार. गोंयांत सध्या टूल किटाचो विशय गाजता. ह्या टूल किटा वरवीं सरकाराचो मंत्री गोंयची बदनामी करीत आशिल्ल्याची चर्चा सध्या सुरू आसा. हाचेर जेन्ना आमच्या पत्रकारान तानावडेक विचारले तेन्ना तानावडे म्हणटा प्रकरण खंय व्हडलेशें सिरियस ना. आयकात. तो एक मिडियान केला हाय पसा. म्हाका दिसता की कारण कितें आसता
आज आमी हांगा खेळाच्या उक्तावण आयला तर च्या पिता पिता उलयता आसतना आमी एकाची गोश्ट उलयता पूण ताका व्हडलो कितें हें करपाची गरज ताचें क्लारिफिकेशन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लें आसा आनी त्यामुळे प्रयत्न जो आसा ताचो व्हडलो कांय सगळ्यांनी अशें म्हणा कांय लोकांनी ताचो हायप तयार केला पूण तातूंत तशें कांय ना आनी मुख्यमंत्र्यांनी क्लियर केलें हांव तांचे कडेन उलयलो हांव नासलो हांव गोंयभर आसलो येतकच हांव तांचे कडेन काल उलयलो म्हणलें तें कांय ना जें कितें कोणें उलयलां तें काबर दिल्लें आसा ताचो व्हडलो हें असो कांय ना. आपणे प्रदेशाध्यक्ष पदाक पुराय न्याय दिला. फुडले केंद्रीय फुडाऱ्यांचेर गोंयचो नवो प्रदेशाध्यक्ष कोण पत्रकारांनी विचारिल्ल्या ह्या प्रश्नाक तानावडीन जाप दिली. आनी देशा भितर म्हाका दिसता आमी दोनूच अध्यक्ष अशे आसले की जो पूर्ण टर्म करपाक जाय हांव आनी दुसरो गुजरातचो बाकी मध्य सगळ्या जाणांक मदीं मदीं बदलले पण आनी म्हाजो टर्म जो आसा तो पूर्ण जाल्लो आसा आनी नवीन नांवांय भारतीय जनता पार्टीच्या वेगवेगळ्या कार्यकर्त्यांची गेल्लीं आसात आनी त्यामुळे निर्णय जो आसा तो आमचे केंद्रीय नेतृत्व जे आसा ते घेतले आनी फायनली आमी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते जे नेतृत्व सांगता ती गोष्ट आमी करतात आनी त्यामुळे स्पेसिफिकली हांव जातलो काय ती जातलो हातूंतल्यान हें ना आनी त्यामुळे हांवें सांगिल्लें आसा की हांवें पूर्णपणे जस्टीस दिवपाचें काम केल्लें आसा आनी फायनली हांवें केलें कारण कितें जाता कार्यकर्त्यां कडेन म्हणजे हांव सगळे कडेन कारण फाल्यां दुसरो कोणी जाल्यार ते तशेंच काम करतलो तशें एकटोच सगळें करता अशें न्ही सगळे आपापल्या क्षेत्रांत काम करतात तेजें क्रेडीट पार्टी म्हणून एका जो लीड करणारो आसा ताका मेळटा त्यामुळे पूर्ण क्रेडीट न्ही आसा ते सगळे कार्यकर्ते म्हणटा मेळ्याला स्वीकारलेला घे स्वीकार नाही नाही आतां पळय स्वीकारपाचो फायनली भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्त्याक पार्टीच आसता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना घेता मला प्रेमेंद्राक सांगलें जाल्यार प्रेमेंद्र स्वीकारतो मला हांगा आशिल्ले कोणूय कार्यकर्ते कारण हांवें कोणें चिंतिल्लें की ह्या मतदारसंघाचो बारीक कार्यकर्तो आज अध्यक्ष जालो न्ही हें केवळ भारतीय जनता पार्टीनूच जावपाक शकता आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे जे आसता डिसिजन आसता ते आमकां सगळ्यांक बंधनकारक आसता त्यामुळे आमची पार्टी म्हळ्यार हांव म्हज्या कडल्यान फॅमिली अशें आमचें आसना इट पार्टीचो कोणूय कार्यकर्तो खंय पावपाक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पक्षाच्या संघटनात्मक कार्यात तरणाट्यांक आस्पावन घेवपाक जाय अशें आसले तरी कांय ज्येश्ठ फुडाऱ्यांची पक्षाक गरज आसा. तांकां पक्षांत व्हडली पदाय मेळटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. भाजपाच्या उत्तर गोंय जिल्लो अध्यक्ष पदाचेर दयानंद कारबोटकार हांची बिनविरोध निवड जाली. संघटनात्मक कार्यांत तरणाट्यांचो आस्पाव आसप गरजेचो अशें आसलें तरी ज्येश्ठ फुडाऱ्यांची पक्षाक गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ज्येष्ठ फुडाऱ्यांक पक्षात योग्य ती पदाय मेळटली अशें तांणी सांगलां. 2027 भारतीय जनता पार्टीचे सरकार परतून येवपाक जाय जाल्यार पक्षाच्यो अंतर्गत गजाली भायर घालूं नाकात अशें आवाहनूय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कार्यकर्त्यांक केलें. भाजपाच्या उत्तर गोंय जिल्लोध्यक्ष पदार दयानंद कारबोटकार हांची बिनविरोध निवड जाली. हे निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयताले. हे विधावे आसतले हे विधावे आमच्या घरच्या घरा आसपाक जाय हे विधावे बाकी हे विधावे आमी पब्लिकाक उलोवचे ना आमी बऱ्योचश्यो गजाली आसतल्यो कदाचित म्हणजे प्रत्येकाक आपल्या मना सारकें जायना पण प्रत्येकाक राज्य भारतीय जनता पार्टीचे येवपाक जाय हेंय तकलेन आसप तितकेच गरजेचें आसा. म्हणून तर शिस्तीन काम करप पार्टीचें आमी म्हणटा की त्या खातीरच फुडल्या 2027च्या निवडणुकेक वयता आसतना प्रत्येक कार्यकर्त्याची जबाबदारी तितकीच आसा. म्हणून हांव म्हणटा की आतां पासून जर आमी तयारी सुरवात केली उत्तर गोंयांतल्यान 37 मॅक्झिमम सीट हे भारतीय जनता पार्टीक निवडून दिल्ले आसा. 27 आज सांगता बरोवन दवरात 2027 परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचेच गोंयांत राज्य आसतलें. तो नवो आयला आपूण पोन्नो आसा हें आतां भाजपात चलचें ना. आमकां सगळ्यांक एकठांय घेवन वचपाक जाय असो कान मंत्रूय मुख्यमंत्र्यान कार्यकर्त्यांक दिलो. जे आयज भारतीय जनता पार्टीत आयल्यात तांकां आमचे विचार पटल्यात अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. आमी नवीन आमदार आमच्या मदीं आयले ते आमच्या मदीं मिसळ्ळे ते आमचे जाले. आतां आमी हें करून चलचें ना तो नवो आयला हो पोन्नो आयला ना आमी सगळे जाण एकत्र वचपाक जाय आमी सगळे जाण मेळून मिसळून काम करपाक जाय. शेवटी आमकां विजन कितें तर आमकां नेशन फर्स्ट सेकंड पार्टी थर्ड हांव आमकां आज जेन्ना आमी सगळ्या जाणांक भारतीय जनता पार्टीत घेतल्या ते आमच्या विचाराशी समरस जाल्या. तेंकाय कळ्ळां की हय ह्या देशाक मोदीजीच्या शिवाय दुसरो पर्याय ना म्हणून ते भारतीय जनता पार्टीन जॉईन जाले. आमी 8 आमदार ते काँग्रेसींतल्यान हांगासर आयले कित्याक आयले
ते फक्त आमच्या प्रेमापोटी येवंक ना किंवा आपल्याय स्वार्थापोटी येवंक ना, तांच्यांनी पळयलें या गोंयचो जर विकास जातलो आसत जाल्यार फक्त कोण करपाक शकता आसत, भारतीय जनता पार्टी करपाक शकता. भाजपाच्या उत्तर गोंय जिल्लोध्यक्ष पदार बिनविरोध वेचून आयिल्ल्या दयानंद कारबोटकारान पक्षान दिल्ली जबाबदारी यशस्वीपणान पार पडटलो म्हणून सांगलें. उत्तर गोवा उपन म्हाका दिल्ल्या अध्यक्ष गेल्या 26-27 वर्सांनी पार्टीक काम केलें. जे आयज मेरेन जे हांवें पार्टीक योगदान दिलां तितून म्हाका सगळ्या लोकांचो, सगळ्या कार्यकर्त्यांचो म्हाका एकदम प्रतिसाद बरो मेळ्ळो आसा. आतां जे फुडें जे काम करतलो आमच्या कार्यकर्त्यांच्या सगळ्यांच्या विश्वासाची, आमच्या पार्टीच्या विश्वासाची, आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष त्याच्या विश्वासाची जे आमचे सगळे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री सदीक संघटनेचे आमकां जे कशें काम करपाक जाय आमकां सदीक मार्गदर्शन करता आमचे सगळे कार्यकर्ते की हांव जो फुडें वता जशें सांगिल्लें आसतना इलेक्शन जे पार्टीचे काम दितले ते सारके टायमार रावन ते सगळ्यांक दितलो आनी जे पार्टीचें काम जाता इतलें म्हाजे कडसून फुडें वता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. प्रियोळचे लोक आणि खासा करून बायलां तृणमुलाच्या त्या अर्जाचो हिशोब घेवपा खातीर रावल्यात अशें म्हणून मंत्री गोविंदान दीपक ढवळीकराच्या त्या राजकीय स्टेटमेंटाक प्रत्युत्तर दिलें. दुसरे वटेन एकाच सरकारांत रावन अशे तरेची राजकीय स्टेटमेंटां करप योग्य न्हय अशें मंत्री गोविंदाचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. 2027 भाजपा वांगडा आमची युती आसतली, तशेंच फोंडेच्या 4 भितरल्या खंयच्याय मतदारसंघात आपूण उबो रावपाक शकता अशें मोगोवपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान उलोवन दाखयल्लें. ढवळीकराच्या ह्याच स्टेटमेंटा वयल्यान चाळविल्ल्या मंत्री गोविंदान ताका प्रत्युत्तर दिलें. प्रियोळचे लोक तृणमुलाच्या त्या अर्जाचो हिशोब घेवपाक रावल्यात असो पलटवार गोविंदान केलो. 3 फावट हारून आनी कायम सरकारा वांगडा रावन कितें उलोवप चुकीचें अशें मंत्री गोविंद म्हणटा. लोकशाहीर प्रत्येकाक खंयूय निवडणुकीक उबो रावपा खातीर अधिकार आसा आनी अधिकार दिल्लो आसा. आज हांव एकूच गोश्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. मतां कोणी छापून दवरले ना हे प्रत्येकान लक्षांत घेवपाची गरज आसा. एकदां न्ही, दोनदां न्ही, 3 फावटी पराभव स्विकारलेलो आसा. मुखावेलें तुमी तांकांच विचारचें. आनी एक गोश्ट हांव लक्षांत दवरपाक सोदतां की आमी एकाच सरकारान आसा. एका सरकारान आसतना अशे तरेचे स्टेटमेंट करप योग्य न्ही. तेवूय तांकांय कळपाची गरज आसा. हांव तेजेर कांय उलयना. निवडणूक जेन्ना येतली पळय न्ही त्या वेळाचेर कोणाची 250 मतां, कोणाची 500 मतां आसा पळय न्ही, ताचें गणीत त्या वेळाचेर प्रियोळकार दितले. आनी प्रियोळकार रावल्यात हिशोब घेवपा खातीर. तृणमुलाचे 5000 म्हयन्याचे जे फॉर्म्स जे आशिल्ले पळय न्ही, त्या फॉर्म्साची वासपूस करपाकूच राविल्ले आहा. त्या दिसाची वाट प्रियोळची आनी खास करून महिला भगिनी राविल्ल्यो आसा. तांकां वाट पळोवं न्ही. आमी वाट पळयता 2027 किंवा 2000 इलेक्शनाक. ह्यो युती उरची म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून 2027 परत युती फुडें वचची आनी गोंयांत ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट आज चल्ला तेचे पेक्षा बरो डेव्हलपमेंट फुडें जावचो. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय. खुबशे प्रॉब्लेम आसा गोंयांत, ते सॉल्व जातले आनी स्थिर सरकार जाय. आनी आमची BJP युती तर जायत जाल्यार डेफिनेटली 25 सीट गोंयांत मेळटा आनी मागीर विकते घेवपाची परिस्थिती येवची ना. तयारी आसाच आमची केन्ना. कितल्या सिटांचो डिमांड आसा तो? आमचो सदांचोच डिमांड आसता न्ही 7-8 सिटांचो. पूण ते आतां तेची सर्वे जातली. सर्वेचेर कितें रिपोर्ट येता तो जातलो आनी त्या प्रमाणे ठरतलें न्ही. तुम्ही खंय रावता? थंयसर ऑलरेडी तेंचो मंत्री आसा, आमदार आसा. तुम्ही खंयसून हांवें सांगलें मरे हांव फोंडा तालुका खंयी रावल्यार जिखून येवं शकतो. आनी कितें पूण फोंडा तालुका ऑलरेडी जे आसा तालुकाचे BJPचेच कॅन्डिडेट आसा. सांगलो ताणीच दिवपाची न्ही दोगांची. कोण तरी दितलोच म्हाका. ते दिसता तुमकां हे करतले कशें तेंचे आमदारां कडून तुमकां टिकेट दितले. तुमी फोंड्यांत कॉन्टेस्ट खंय ना खंय करतले म्हणटा तालुक्यात. फोंडा हांव खंयी करूं शकता. सो तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट फोंडा तालुका भितरूच करतले? हय.
प्रियोचा विचार ना तुमचो असं तर पहिला नंबर तो पहिलो नंबर प्रियोर फोंडा आणि तुमका support कुमार कसो जोय असा प्रियोन असा अजून माझी 10,10-11,000 मतां कोणूच काढू शकना प्रियो जिखपाक जाय ती म्हाका 200 आणि 500 म्हाका सो तुम्ही फर्स्ट प्रिफरन्स दिता हय दुसरो म्हाजो शिरोड्याय आसा काय जाल्यार कोणेय वचूं शकता पुणे सगळे तशे लोक म्हाका मानता कोणे व्हडले तुमचे केतन भाटीकर आसा न्ही आसा सगळें जातलें तुम्ही पळयत रावा आदले आमदार दीपक ढवळीकार हांणी परतून प्रियोळच्यान वेंचणूक लडोवपाची इत्सा उलोवन दाखयल्ली. सद्याक भाजपात मंत्री आशिल्लो गोविंद गावडे प्रियोळच्यान 2017 आनी 2022 असो 2 फावट वेंचून आयला. त्यान आदी दीपक ढवळीकार 2012 वर्सा प्रियोळच्यान 2100 मताधिक्यान वेंचून आयिल्लो. 2012 वर्सा गोविंदाक 10 जाल्यार दीपकाक 12,000 मतां पडिल्ली. उपरांत 2017 गोविंदान दीपकाक सुमार 4,500 मतांनी हारयल्लो. 2017 गोविंदाक 15,000 जाल्यार दीपकाक 10,500 मतां पडिल्ली. उपरांत 2022च्या विधानसभा वेंचणुकीत परतून मंत्री गोविंदान दीपकाक हारयल्लो. हे वेंचणुकीत गोविंदाक 11,000 जाल्यार दीपकाक 10,800 मतां पडिल्ली. गोविंद गावडे फकत 213 मतांनी वेंचून आयिल्लो. आतां परतून एक फावट दीपक ढवळीकारान पिरोळच्यान वेंचणूक लडोवपाचें जाहीर केल्ल्यान मंत्री गोविंदाक घाम फुटला. ताका लागून हे मुखावेले विधानसभा वेंचणुकीत कोण बाजी मारता ते पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयचो राखणदार बोडगेश्वराची जात्रा गोंयभर फामाद. काल बोडगेश्वर देवाचो वर्धापन दीस जालो. आयज सावन जात्रेक सुरवात जातली. आंगणवाडीचो देव अशी वळख आशिल्ल्या ह्या बोडगेश्वर देवाची लोकांची खूब श्रद्धा ताचेर आसा. गोंय तशेंच हेर राज्यांतले भावीक ह्या जात्रेक व्हडा संख्येन हाजेरी लावन देवाचो आशिर्वाद घेतात. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान काल देव बोडगेश्वराची भेट घेतली आनी तांचो आशिर्वाद घेतलो. देव बोडगेश्वराच्या जात्रेक येवन सगळ्या जाणांक शुभेच्छा. बोडगेश्वराची जात्रा ही तेची फेमस जात्रा. गोंय गोंयभरांतले सगळे भक्तगण हांगासर आशिर्वाद घेवपा खातीर येता. मोठ्या व्हडा उत्साहात सगळे लोक ही यात्रा आयज म्हज्या बरोबर पार्टीचे अध्यक्ष सदनाचे कानवडे जनरल सेक्रेटरी सगळे जाण मेळोन दर्शन घेवपाक आयल्या. हांव परत एकदा सगळ्या बोडगेश्वराचे जे महाजन आनी तेचे आयोजन समिती आहा हांच्या खूब अभिनंदन करता. बरें आयोजन करता आनी लोकांक उत्साहात बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आहा कल्चरली बऱ्यो करता. मकर संक्रांत म्हटल्यार सवाशीण बायलांची उमेदीची परब. ह्या सणाची सध्या लगबग चालू आसा. मकर संक्रांती निमतान जावपी हळदी कुंकूक लागपी सामानान दिवचलचो बाजार फुडला. बायलांनी जाल्यार खरेदी सुरू केल्या. पळयात कांय केणचित्रां. पण आता हे तुझ्याकडे 2 तरेचे बुडकुले आसा ते कशे रेट कितें आनी ह्यो आनी सुगट पण अजून म्हाका दिसता तशें गिरायक येवन ह्याच्या दिसांनी मंगळार पण मागणी आसता न्हू. हे बुडकुले जास्त करून कोण व्हरता पण नवे व्हंकले पण आसता मागणीन वाल्या. नव्या वर्सांतली पहिली आनी सवाशीण बायलांची उमेद वाडोवपी परब म्हळ्यार मकर संक्रांत. तिळगूळ घ्या आनी गोड गोड बोला असो संदेश दिवपी मकर संक्रांतीक हिंदू संस्कृतीत व्हडलें म्हत्व आसा. मकर संक्रांत ही सुर्या कडेन संबंदीत आसा. ज्या वेळार सूर्य धनु राशींतल्यान मकर राशींत प्रवेश करता तेन्नाच मकर संक्रांत मनयतात. मकर संक्रांत ते रथ सप्तमी मेरेन घराघरांनी हळदी कुंकू मनयतात. मकर संक्रांत लागीं पाविल्ल्यान
सध्या दिवचलचो बाजार मकर संक्रांतीक लागपी सामानान फुलून गेल्लो आसा. तिळगूळ, तिळाच्या लाडवा सयत वेगवेगळ्या प्रकाराच्यो भेटवस्तू बाजारात विकपाक उपलब्ध जाल्ल्यो आसा. एके वटेन म्हारगायेचें सावड आसा, तरी लेगीत मकर संक्रांतीक ज्यो वस्तू जाय त्यो जायच त्यो खरेदी केल्या बगर सवाशीण बायलां मुखार पर्याय ना. दुसरे वटेन पयलींच फावट मकर संक्रांत आनी हळदी कुंकू करपी नव्या व्हंकलांक बुडकुल्यो आनी सुगड ह्या वस्तूंची गरज लागता. वेगवेगळ्या प्रकाराच्यो बुडकुल्यो, सुगड, अणसीचे दोर आनी हेर सामान लेगीत बाजारात विकपाक उपलब्ध जाल्ले आसा. म्हारग आसले तरी ह्या वस्तूंची सवाशीण बायलां कडल्यान खरेदी सुरू जाल्ली आसा. रथ सप्तमी मेरेन सगळी कडेन हळदी कुंकुवाची लगबग आनी उमेद फाकिल्ली आसतली. तो मेरेन बाजारात ह्या सामानांक मागणी आसतली. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.